रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटान भितर एक जे फेरी बोटीचे चार्जीस लायले म्हणून तुम्ही विचारिल्ले आसा ते आता म्हाका दिसता आनी एक 15 दिसांनी आमी फेरी बोटीक तुमचे फेरी सर्विसीस आसा त्यो आतां पर्यंत स्कुटरीक फ्री आशिल्ल्यो आतां आमी एक स्कीम केल्ली आसा की फेरी सेवा घेता आसतना जर 2 व्हिलर आयले जाल्यार तांकां एक पास काडपाचो 150 रुपया पास म्हयन्याचो तांकां कितले फावटी त्या फेरींतल्यान कितल्योय ट्रिपी मारल्यो तांकां ते हें आसतलें 150 रुपया भितर तशीच जी फेरी 4 व्हिलर आसा त्या 4 व्हिलरा खातीर 600 रुपयाचो पास आसतलो म्हयन्याक कितले फावटी तांणी गेले आयले ताजें हें कांय ना जर आनी ही सेवा आसा ती आमच्या एपाचेर आसतली तांकां खंय तरी लायनीन रावन तो पास काडपाक जाय अशें कांय ना फेरेन अकस्मात पसून आयलो आनी तांणी जर 600 दिले किंवा 150 रुपये दिले जाल्यार तो पास थंय जनरेट जातलो ताजे भायर तुमकां केन्नाय घरा कडेन रावन पसून तो पास काडपाक मेळटलो जर तुमी ऑनलायन ताका पास हें आसतलें आमच्या सायटीचेर गेले थंय रजिस्ट्रेशन केलें तो पास घेवपाक जाता फेरीचेर केन्नाय खंयचेय जर अर्शे पास नासतना जर गेले केन्नाय वन टायम कोणी वता जाल्यार ताका 40 रुपया 4 व्हिलराक आसतले आनी स्कुटरीक 5 रुपया आसतले अशे पद्दतीचे हे चार्जीस आतां लायिल्ले आसात हे डिपार्टमेंट सदांच उठून आतां फ्री सर्विसीस खुबशे जाणांक स्कुटरींक दिताले फक्त स्कुटरीक तितको एक एडिशनल चार्ज पडटलो पूण इट इज अ व्हेरी मिनिमम चार्ज खंयचो 150 रुपया पर मंथ सो दीस शूड नॉट बी अ प्रॉब्लम टू जे डेली कॉम्युटर्स आसात तांकां हे प्रॉब्लम जावपाक शकना आमकां नवी फेरी तातूंत भितर बरी सर्विसीस तांकां कॅटर करपाक जाय आमचे रॅम्प्स बांदपाक जाय किंवा नवे ज्यो कन्व्हेन्शनल फेरी सर्विसीस आसा ताका बदलून आमकां रोरो फेरी सारकी एफिशियंट फेरीज घेवपाक जाय आतां रोरो फेरीज आमी जेन्ना पयलीं आनी एक 6 म्हयन्यांनी सुरवात जातली तेन्ना अशे प्रकारचे म्हणजे ज्यो रोरो फेरीज चलतल्यो तांकां स्पिडी म्हणजे फास्ट तांकां वचपाक मेळटलें फास्ट वता आसतना एकाच फेरीन भितर ह्यो कन्व्हेन्शनल फेरीज व्हरतात तो 3 टायम्स लोड ते व्हरतले म्हणजे एक सादारण 12-14 व्हेकल्स तातूंत भितर 4 व्हिलर्स जातली पॅसेंजर्सांक बसपाच्यो सुविधा निर्माण जातल्यो तशेंच कोणाक कसले त्रास नासतना ह्या फेरीन भितर वतले आतां रोरो फेरीज म्हणटा त्यो व्हडले आयले नंतर दोनी वटच्यान तांकां रॅम्प म्हणजे दोनी वटच्यान वचपाक मेळटलें स्ट्रेट कोणी 4 व्हिलर आयलो जर जाय जाल्यार दुसरे वटच्यान तांकां भायर सरपाक मेळटलें म्हणजे जेन्ना आतां फेरी एक लागले नंतर 10 मिनटां ते 4 व्हेकलां भितर वचपाक टर्न मारपाक टायम वता तो वचना 2 मिनटां भितर फेरी लोड जातली 2 मिनटां भितर फेरी एम्प्टी जातली 5 मिनटां भितर ट्रॅव्हल जातली म्हणजेच आतां कन्व्हेन्शनल फेरी जी एक ट्रीप मारता तेन्ना ह्यो फेरीज 2 ट्रिपी मारपाक शकतात एट ए टायम 3 टायम्स लोड घेवन वचपाक शकतात ज्यो आतां कन्व्हेन्शनल फेरी भितर आमी आतां एक व्हेकल गेले नंतर एक 4 व्हिलर गेले नंतर तो थंय घुंवडायता केन्ना रिवर्सां काडटा खूब त्रास जाता अशे प्रकारचे न्ही स्ट्रेट रोडाचेर गेल्ल्या भशेन आमचे रॅम्प आसतले